you today. There's just one thing that I want to say. Say, thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me. For all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and pray. मार्कूचें शुभ वर्तमान. एकदां दोन शास्त्रांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगळी याज्ञा भितर पयली वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून जाप दिली, पयली याज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पोर आमचो देव एकलोच दोनी, आनी तुज्या दोनया देवाचो सगळे तुज्या काळजान, सगळे तुज्या मनान आनी सगळे तुज्या बोलान तुवें मोग करचो. ही पयली आज्ञा. पूण दुसरी एक आसा ती ही, तुजो मोग करताय तसोच तुवें तुज्या पेल्याचो करचो. हाचे वून व्हडली आज्ञा आनीक ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, बरें सांगलें गुरुजी, एकूच देव आसा, ताचे बगर दुसरो ना म्हूण तुवें खरेपणान सांगलें. सगल्या काळजान, सगल्या मनान, सगल्या ओथम्यान, सगल्या बोलान ताचो मोग करप आनी आपलो करता तसो आपल्या पेल्याचो मोग करप सगल्या समर्पणा आनी बलिदाना परस अदीक व्हरतें. जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राजा थावन पयस नाय आनी त्या फुडें कोणाकूच ताका विचार करूंक कालीज जालें ना. देवाचें उतर हें.